हांव लोकांक एकच गजाल सांगता की खंयचोय कायदो जेन्ना पास करता तेन्ना बेजीक गजाल आमी इतलेच समजतात की सरकारान हाजेर कितें तरी अभ्यास केलो आसतलो, कितें तरी डेटा पळयलो आसतलो, कोणी तरी सरकारा कडेन ह्या बाबतीत निवेदन दिलं आसतलें, तें निवेदन दितना एक स्ट्रॉंग कितें बॅकिंग लॉजिकल आर्ग्युमेंट किंवा लॉजिकल डेटा दिलो आसतलो. आयच्या घडयेक जेन्ना सगळ्यांक हो प्रश्न पडला, सगळ्या गोंयकाराक हो प्रश्न पडला की हे भूमिपुत्र बिल जाचें नांव धरून कंटेंट्स मेरेन सगळ्या गजालीचेर वाद चल्ला, ते कित्याक हाडलं काय म्हणून एक गजाल सामकी सरकारा कडेन आमी मागतात. ज्या डेटाच्या आधाराचेर कितें तरी डेटा केला आसतलो की हो कायदो हाडल्यार कितली लोकांक कितली घरांक फायदो जाता, ह्यो गजाली पळयल्या आसतल्यो. हो डेटा जनते मुखार दवरात, हो डेटा लोकां मुखार दवरात. ना जाल्यार तुम्ही कांयच अभ्यास केलो ना, खंय तरी एक कडेन घुडा भितर बसले आणि एक कायदो ड्राफ्ट केलो हे तरी मान्य करा. कारण जेन्ना असो कायदो तुम्ही ड्राफ्ट करतात जाचेर गोंयच्या लोकांचेर, गोंयच्या बाकीच्या कायद्यांचेर जे इतली वर्सां तयार जायत आयल्यात त्या सगळ्यांचेर जाचो परिणाम जाता, तेन्ना तुमचें कर्तव्य की ज्या डेटाच्या आधाराचेर, ज्या लॉजिकाच्या आधाराचेर तुम्ही हो कायदो फ्रेम केला ते लोकां मुखार दवरचे. सो लोकांकय कळूं दी की हो कायदो जर अस्तित्वात येता आणि जर गोंयकार भूमिपुत्र जर हाजो फायदो घेता जाल्यार कितल्या लोकांक फायदो जातलो, कितली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर जातली, तातूंतली कितली गोंयकारांची आसतली, कितली स्क्वेअर मिटर आसतली, कितली गोंयच्या भायल्या लोकांची आसतली, कितली प्रायव्हेट जमनीवेली आसतली, कितली सरकाराची जमनीवेली आसतली, कितली कॉम्युनिटीची जमनीवेली आसतली. म्हाका दिसता हाची बेजीक अभ्यास तरी हो कायदो हाडचे पयलीं सरकारान केल्लो आसतलो. इतले आमी कायदो हाडला म्हणून मानून चलतात. सो तो डेटा जो आसा तो कृपा करून जनते मुखार दवरात, सो दॅट आमकांय कळूं दी की खरेंच हो कायदो करतना तकली उजार जाल्या काय कितें जालां तें. हांव इतल्याचेर थांबतां.